माये मोगाचो येवकार. भुरग्यानो, आयज आमी एक काणी शिकुया. ही काणी जावन आसा एका कोल्याची आनी एका मानग्याची. कोलो बुद्धीन भलो, कित्याक म्हूण विचारतात? तुमच्या प्रश्नाची जाप तुमकां कोलो आनी मानगे ह्या काणयेंतल्यान मेळटली. चला तर काणयेक सुरवात करूया. एके न्हंयेचे देगे लागसार एके घोलीत एक कोलो रावतालो. तो खूब हुशार आशिल्लो. रानांतली हेर जनावरां मात ताचे पासून 2 हात पयसूच रावताली, कित्याक तर कोलो सगळ्यांक कुसा लायतालो. ते न्हंयत एक मानगे रावताले. न्हंयेच्या सुकतडावर मानगे सावज दवरूंक चिखलात लिपताले. पूण जायते फावटी कोल्याच्या मस्तेपणान सावज शिटकावताले. तेन्ना मानग्याचे सगळे कश्ट फुकट वताले. त्या भायर कोल्यान केन्ना तरी मानग्याक फटयल्ले म्हणून मानग्याक कोल्याचो राग आशिल्लो. कोलो हाताक लागल्यार करकरावन खातले म्हणून मानगे संद पळयत आशिल्ले. कोलो हे जाणा आसलो म्हूण तो सदांच सादूर रावतालो. कोलो न्हंयच्या चिखलांतल्यो कुल्ल्यो धरून खातालो हे मानगे जाणा आशिल्ले. तो कुल्लेच्या बिळांनी शेपडी घाली. शेपडेक कुल्ली घट्ट धरताली. तेन्ना शेपडी भायर ओडून कुल्लेक जमनीर आदळटालो आनी धरून खातालो. एक दीस कोलो येवचे पयले मानगे चिखलात मुंगरून बसले. चिखला भितर ते आपले तोंड उक्ते दवरून बशिल्ले. वयल्यान ते कुल्लेचे बिळूच दिसचे अशे तरेन ते राविल्ले. सदांचे भशेन कोलो कुल्ल्यो धरीत मानगे आशिल्ल्या बिळा कडेन पावलो. बिळा भशेन दिसपी मानग्याच्या तोंडात कोल्यान आपली शेपडी घाली. मानग्यान ती घट्ट धरली. कोल्यान शेपडी ओड ओड ओडली, पूण कशीच भायर येना जाली. तो भियेलो. मानग्यानूच आपलो घात मारलो आसतलो हे तो वळखलो. तरी बरें, हांवें बडी बिळात घाली. शेपडी घाली जाल्यार हांगाच उरपाचो, कोल्यान धूर्तपणान म्हणले. मानग्याक हे खरेंच दिसले. ताणे बेगी बेगीन शेपडी सोडली. शेपडी सुटना फुडें कोलो आनी रावता कित्याक? कुई कुई करीत थंयच्यान पळो आनी तडीर रावून मानग्याक चाळूंक लागलो. मानगे निरशेले आनी चिखलांतल्यान भायर सरून आपल्या वाटेक लागले. मानगे सामके खुबळिल्ले. कितेंय करून ह्या कोल्याचो कांटो काडचोच अशें ताणें थारायलें. दुसऱ्या दिसा न्हंयचे तडीर येवन ते कोल्याचो सोद घेवंक लागले. सोदता सोदता ताका कोल्याची घोल मेळ्ळी. ते नदर दवरून रावले. कोलो घोलींतल्यान तिनसांजेर भायर सरतालो. तो बद्द दुसऱ्या दिसा फांतोडेर परत येतालो. हे ताणें पळोवन दवरिल्लें. एक दीस कोलो भायर सरतकूच मानगे वचून घोलीत लिपले. रातभर कोल्याची वाट पळयली. कोलो उजवाट्यार आयलो. भुंयेचेर कोणाच्या तरी पावलाच्यो खुणो दिसल्यो.
म्हूण ताणे बारकायेन पळयले. आपल्या जीवार अरिश्ट आयला हे ताणे वळखले. ओ घरा, ओ घरा, कुई करून कोलो उलो मारूंक लागलो. अरे आयज कितें जाला? हांव सदांच घराक उलो मारता तेन्ना घर ओ म्हणटा. हे पळय घरा, आता हांवें उलो मारतकच तुवें जाप दिली ना जाल्यार हांव परत वतलो आ. कोल्यान आपलो आवाज वाडयत म्हणलें. भितर रावन मानगे सगळें आयकताले. ताका कोल्याचे उलोवप खरेंच दिसले. आपूण भितर आसा म्हणून घर जाप दिना जातलें अशें ताका दिसलें. ताणें कोल्याच्या उल्याक ओ म्हूण जाप दिली. कोल्याक जाय आशिल्लें तेंच जालें. राव आ मातशें, हांव हे थंय वचून येता अशें म्हणून कोलो थंयच्यान गेलो. लागींच आशिल्लें सुकें तण घेवन आयलो. ते सगळे तण ताणें गोलीच्या तोंडार एकठांयले. तसोच धांवत गांवांत गेलो. कोलती हाडून ते तण पेटयले. घोल जळूंक लागली. धुवरान घोल भरली. मानगे सामके घुस्मटले. भायर सरूंक वाट मेळना जावन घोलीतूच मेले. कोल्याक सू जालें. ओगीच म्हणटात तर कोलो बुद्धीन भलो. भुरग्यानो, तुमकां तुमच्या प्रश्नाची जाप मेळीत आसतली न्हय? कोलो आनी मानगे ह्या पाठांत दुसऱ्याचें जो वायट चिंतता तो खासा आपलेच लुकसाण करता ही देख मेळटा. भुरग्यानो, काणी हांगाच सोंपता. देव बरें करूं.